मानिवंत आग्नेल सृश्टींत एकचार जोडूंक नमुनो हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. पृथ्वीची सगळी रचना आमकां देवाचें व्हड देणें. देवाचे रचने सवें आमी कशें वागता, कशे बरे सैमाचो वापर करता, कसो तिचो सांबाळ करता, ताचे प्रमाणे आमचो संबंध उक्तेपणी दिसून येता. आमचो संसार आमचें सामान्य घर. मानिवंत आग्नेलान 10 वर्सां पिलारच्या कॉन्व्हेंतांत सारली. पिलारचे दोंगुल्लेर सैमाची सोबिताय ताणें भोगली आनी देवाक वाखाणलो. सैमाच्या देखाव्यांनी तो देवाक वाखाणटालो आनी दिनवासतालो. मानिवंत आग्नेल सृश्टींत एकचार जोडूंक आमकां नमुनो जालो. देवाचे रचनेची आपुरबाय करूंक आमकां ताची प्रेरणा घेवया आनी पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक देवा लागीं मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसावा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता टायरन कारवालो आजोसीम. आलिशा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पियेदाद फेर्नांदीस आसनोरा. एल्विस जुजे मार्टीन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुजे फ्रांसिस्को बुतेलो सांता क्रूज. फामिलीक बरी भलायकी मागता आंतोनियो आनी ब्रिजिडा फेर्नांदीस आगासाई. फामिलीक बरी भलायकी मागता गॉडफ्री रिबेरो मार्सेल. भुरग्याच्या फुडाराचेर देवाचें बेसांव मार्टिल्डा कारवालो म्हापसा. सगळीं उबी रावया आनी सुरवातीचें गीत गावया. Tu amco tuka busuk buduk yeta Deva tu amco shivu jibit tuka bedong dita Deva tu amco tuka busuk buduk yeta Tu tamto shivo jivituka bedong dita Bapak budak atmian Bondon boy mausasna Bapak budak atmian Bondon boy mausasna Bapak budak atmian Bondon boy mausasna Bapak budak atmian Bondon boy mausasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक मायेमोगाचो उनवणीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयच्या दिसाचो विशय मान्यवंत आग्नेल सृश्टीताय एकचार घडूंक नमुनो. औरंबाक देवान प्रितूम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली.
देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आपकुशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काळ बोलांदलो तसो सृश्टीचो लाभ पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून सृश्टीचो दुरुपयोग करून औरंबाक देवान स्थापलोलो रचनेचो एकचार तुटयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान सृश्टीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपले मुन्यारीपण चलयतना प्रितुमेंत आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदाराक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सोडवणदाराच्या पावलांनी चलून सृश्टीताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जायते पावटी आमी चुकल्यात. सृश्टी सभें आनी मनशां सभें आमचो एकचार घडोवंक आमी विसरल्यात. देवा मुखार आनी पेल्या सभे पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सौम्या काकूत को, सौम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सौम्या काकूत को, सौम्या काकूत को. प्रार्थुया. बापा, तुजो शब्द तुजो पूत औरंबाक सगळे रचने आदीं तो आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात. मनीस जाल्ल्या शब्दान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचें केलें. पर्यावरणांत ताचो जल्म जालो आनी ताचेच वरवीं परगट जालो. जेजून आपल्या कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमच्या काळजां मनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं जो पवित्र आत्म्या संगाती जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर, अंतरोल्या वेळ्या सुकण्यांचेर, पोसपाच्या मनजातींचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोळात आनी वाडात, प्रितूम बरात, तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासळ्यांचेर,
अंतरोल्या वेळ्या सुकल्यांचेर आनी प्रितमेर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनी पोंड चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितमेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते रूख. हे सगळे तुमचें जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतरोल्या वेळ्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट पडला. म्हणुया, सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. जबाब, आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब, उद्गाराक उबी रावया. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy. Sorgani songsar, ekti sortole. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा. Moiga tuka somya. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्या आपल्या दाकांच्या मोळ्यांत एक आंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांयच मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वस्तल्याक म्हणलें, पळे, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या हांजिराच्या फळाक सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडय. बेश्टेच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हे आनी 1 वरस तें आसूं दी. ताचे मुडाक आडे काडून ताका हांव सारें घालतां. घोडयेक ताका फळां जाय, ना जाल्यार मागीर खातोर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Konkani tuka Krista. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमी जोरीतोर विसो घेवंक खंयसरूय वचूंक सोदतात जाल्यार, जावं एक फॅमिली पिकनीक, जावं एक फिरगोजेची पिकनीक वो इस्कॉलाची पिकनीक, आमी पयलें चिंताव खंय वेतले हांव तें. ह्या दिसांनी आमचेय फिरगोजेन पिकनिकी जाता.
आनी हे विचार केल्या उपरांत आमकां एकूय सुवात मेळना बरे तरेन विसव घेवपाक. तुमकां विचारल्यार तुमच्या मनान खंयची बीच वेळेर वचूंक तुमी तयार आसतलीं. गोंयांत साबार ह्यो वेळयो आसल्यो आनी आमी पिकनिकेक जाय थंय वेतालो, जावं कालांगूट, जावं बेतालबाती, वार्का, जावं पालोलें. भाऊ भयणीनो, हे सुवातेचेर कितें जालां? हे सुवातेचेर सावडी ना. पयले सुवातेर हे सुवातेचेर गेल्यार आमकां उदक नितळ मेळना. हे सुवातेचेर आमी बसूंक गेल्यार आमकां स्वास बरो मेळना. भाऊ भयणीनो, देवान रचलेली ही सृश्टी आनी देवान आमच्या हातान घातलेली हें पर्यावरण आमी बोश्टायला. आमचे दुरुपयोग हे सृश्टीचो पर्यावरणाचो आमी केला आनी करीत आसा. भाऊ भयणीनो, आमी कितें खातले जाल्यार भियेता, कितें पियेतले जाल्यार भियेता. आमी खंय बरो स्वास घेतले जाल्यार आमकां भिरांत. दोतोर सांगता भाजी खा आनी फ्रूट खा. हे फ्रूट खावपाकूय भिरांत, कित्याक वखदां मारल्यांत, इंजेक्शन्स मारतात. आमी उदक पिवपाकूय भियेता. आनी भाऊ भयणीनो, कितें करता आमी? बिसलरी पियेता. आतां आमी वेता थंय खंयचे बांयचें उदक पिवपाक आमकां जायना, कित्याक कॉन्टॅमिनेटेड उदक जाल्लें आसा. आनी भाऊ भयणीनो, ह्या वातावरणांत, ह्या एनवायरमेंटान, हे सृश्टीन आमी जियेता, आमचें पयन करता. देवान घडलेलो हो संवसार सोबीत, आनी ह्या सोबीत संवसारांत आमकां सोबीत मनशांक देवान रचल्यान. पूण हे रचनेचो आमीच दुरुपयोग करता आनी करीत आसा. देखून आयज आमकां हो विशय विचून काडला. मान्यवंत आग्नेल सृश्टी सगळें एकचार घडोवंक आमकां एक नमुनो, टू बिल्ड अ कम्युनियन. भाऊ भयणीनो, एकचार आमचो जातलो जाल्यार पयले सुवातेर आमकां भिरांत आसूंक जाय देवाची. हांव भिरांत कित्याक म्हणटा? कित्याक आमचीं शेतां भाटां, आमचे दोंगर, आमचे दर्या आयज कातरेचे आसा. इट इज अ थ्रेट फॉर अस. आमचे नल्लाज आसले, जंय उदक पावसान येताले वेताले. भाऊ भयणीनो, हे आमकां थ्रेट जाल्ले आसा. देवान ते आमकां घडलेले, आमी तें घडोवंक ना. देवान तुका म्हाका कोणानूच दिवंक ना. पूण आतां आमी आमच्या हातांनी थोडे हे एनवायरमेंट घडटा. देखून पिकनीक स्पॉट्स आयज पेड जाल्या. 400 पर पर्सन. ह्या एनवायरमेंटान आमी सोबीत, आमी भिरांती विणे रावंक जाय आसले, ते आमकां थ्रेट जाला. आमकां सोंपेपणी मेळना. अमके सुवाते दर्यार बिचीर गेले जाल्यार पासून ते आडायतात. भाऊ भयणीनो, हें कारण आमीच जावन आसा. आनी देखून आयज सेवाधर्म आमकां सगल्यांक उगडास करता.
पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां दाखयलां कशे भाशेन देवान मनशाच्या हातान हें घातलें. एक एक रोसना देवान रोचली शेकी मनशाक रोचलो आनी मनशाक अधिकार केलो. बाबडीनो अधिकार केला दुरुपयोग करूंक न्हय, इबाड करूंक न्हय, वायट करूंक न्हय. म्हाका उगडास आसा हांव ल्हान आसतना आमचें कालांगूट घर एक बिल्डर आयले आनी हो फॉरेनर. आमी तुमकां 50,000 दिता आनी एक फ्लॅट दिता, तुमचें घर आख्खें जाय आमकां. आमच्या आवयन बापायन ना म्हटलें. आमची 4-6 भुरगीं आमची, हें सांबाळूंक जाय. बाबडीनो ताणें सांबाळलें देखून आमकां धाकटुलो धंदो करूंक मेळ्ळें. आयज आमच्या पांयांचेर आमी उबी रावंक आमकां सोंपें जालें. बाबडीनो पयशा घेवन जायते जाण आमचेशी येतात आनी आजुनूय येता. कित्याक आमची थोडीं भायर गेल्यान, घर सोडून गेल्यान आमी विकता. आमचींच घरां, आमचींच शेतां, आमचींच भाटां आमी विकून उडयता. थोडीं जाणां आसात आजुनूय शेत रोयतात. हांव पार्रा फिरगोजेन आसलो, थोडीं जाणां मेहनत करता, शेत रोयता आनी हाडून म्हणटा फादर आमचें रोयलेलें हें तुमकां. बाबडीन आमी तो कोस काडूंक जाय, कोश्ट करूंक जाय. कित्याक देवान तें आमच्या हातान घातलां, तें आमकां दवरूंक न्हय, आमी ताचो वापर करूंक जाय आनी फाटले पिणगेक आमी तें दवरूंक जाय. देखून आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां ही वोपार बरी मेळटा. हो दोनी हो मोडो वसयतल्या अशी वेता आनी सांगता मागता ह्या अंजिराच्या झाडाक हांव 3 वर्सां जालीं हांव फळ सोदूंक येता, म्हाका अजुनूय एकूय मेळना, कातरून उडय. आनी हो माली म्हणटा दोनया आनी एकूच वरस राव, हांव ताका सारें घालता आनी ह्या वर्सा जरी तर तें फळ दिना जाल्यार उपरांत तूं कातरून उडय. बाबडीनो हो जेजू, हो माली जावन आसा जेजू. ही इज द मेडिएटर बिटवीन गॉड एंड मॅन. देवा मदें आनी मनशा मदें जेजू मदींच आमकां वेळ दिता. आमचें जिवीत पयलें थाऱ्यार घालूंक देवान तुमकां म्हाका आनी एक वरस दिलां. कितलीं जाण आमची मरून गेल्या फाटल्या दिसांनी, जावं ते कोरोनांत, जावं ते कॅन्सराची पिडेंत आनी दुसरे पिडेंत मरून गेल्यान, आमचे मदली नाच जाल्यान. पूण देव जेजू हो मध्यस्थी, हो मेडिएटर देवा लागीं बापा लागीं मागोत आसा, बापा तांकां आनी एक वरस दी, आनी एक वरस दी, आनी एक वरस दी. जिवीत बदलतलीं, मन बदलतलीं. आपलें जिवितान मन बदलून म्हजेशी परतून येतलीं ह्या देवाशी जो आमकां देव जी जावन आसा जोर, आमच्या जिविताची माज, आमच्या जिविताचो जो आमकां फळां आमच्या जिवितान रावता, ताका आमी कांयच फळां दिना काय. कितले शर्माव, कितली नोवेना, कितली मिसां, जिविताचो एक तरी तक्को आमच्या जिविताचो बदलणी जाता काय. ओ भाव भयणीनो, आमी त्याच हितून आसा. आमकां जाय पयशे पयशे पयशे. भलायकी आमची साऊद खंय गेली. आमचे भलायकी जी आत्मीक भलायकी बिगडटा, कुडीची भलायकी आमी बिगडून उडयता. कित्याक आमी जाता तें कारण जेजू आमचे लागीं आनीक एक वरस आमकां दिलां. आयज ह्या वर्साचो फायदो काडुया. वेळ आसा आमकां. बाबडीनो मेल्या उपरांत जाय तीं बरीं फुलां घालतले आमचेर, पूण मेल्या उपरांत
आमी कांयच करूंक जायना आमच्या आत्म्याचें. आमी आत्म्याचें उदारपसन करूंक आयज हांगा आयल्या पाद आग्नेलाची. जेरूल तो आमची मागणी आयकतलो, आमकां पेकोवणी दितलो, आमचे जाय त्या उल्हास आवंडे आसा ते आयकतलो, बापाशी व्हरतलो. पूण आयज आमच्या आत्म्याचें थारण आमी करूंक आमचेच पासत मागुया, कित्याक जेजू ताचे वरवीं आमचे लागीं उलयता. तो मनीस पादाग्नेल अंजुना तोय बी वेळेर आसलो. ह्या दोंगुल्ल्यार ताणें आपले जायते आकारणी घेतली. ह्या पर्यावरणांत आनी ह्या सृश्टेर बसून ताणें देवाक वाखाणलो, दिनवासलो. ताचे भशेन आमचें जिवीत करूंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्यो गोरजो देवा मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुनियारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलून सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसले पोरचेक ती बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत श्रेश्टीचे दायज राखूंक गरज देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर जातले आक्रमण बंद करूंक, तांची मनां उजवाडावन आनी बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचें गोंय राखूंक आनी फुडले पिळगेक तें सांबाळूंक कांय बऱ्या मनांची मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बऱ्या वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावन आसात तीं झाडां सांबाळून प्रदूशण उणें करूंक जाता. आमची सृश्टी सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्यांकूय तशेंच करूंक उत्तेजन दिवं म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. इल्लोसो वेळ उगीच रावया आनी आमची अवकासकी गोरजो देवाक सांगुया. आयज वाडदीस जो मरमतात तांचेय पासत हांव मागता. पिडेंत आसा, मागूंक लायला, कॅन्सराचे पिडेंत आसा, पेकोवणी तुजी फावो कर म्हूण मागता. भुरगीं SSCची 12वीची एग्जामी आन्सर करतात, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. सर्गीच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन ह्यो गोरजो तुज्या फुड्यान आमी दवरल्यात. ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगल्यांक तुजे कृपेन भर. तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
मोच्या बाबा भणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र चलयेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोसनारा, आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयताव. प्रितूम दिता आनी मनशाच्या वावरान तयार करता, तांचेर तुजी दोयाळ नदर घाल. आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिना जावंक निर्मी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवे सगळी रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Dolbarato sorvespor tu. Povit, povit, povit. Dolbarato sorvespor tu. Sorganizo sarvolia tuja voi baba. Sorganizo sarvolia voi Boba, Utsorgi, tu caso Isu, Sorves poraci navi, eta caso, Sorves poraci navi, eta बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगतेची काल्स.
नव्या आनी ससनी कोराचें रोखोत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे एथनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका आनी तुजे इश्टा गोतीत मेल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुकामोल पळयूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती जुजे, बागीवन दोरदुता आनी सोर काळीक तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. बाबडीनो, आमी गुन्यांवकारी करता जायते फावटी सरकार कांयच करिना. सृश्टी पासत अदीक करून पर्यावरणा पासत जायते पास करतात, बिलां पास करतात आनी जायते आमचें निसंटण करतात. पण आमी ह्या सरकाराक आमीच निवडनात. आमी गुन्यांवकारी. आमी जाणा तें करचें ना म्हूण, पूण आमीच तांकां हाडटाच. आमी आमच्या हातान जाता तें आमी करूंक जाता. आमी सांबाळ करूंक जाय तें आमच्या हातान करूंक जाता. देखून आमकां रस्त्यार येवपाची उपरांत गरज ना. आमी बरे भशेन चिंतल्यार आमचो सांबाळ, आमच्या गोंयचे प्रिथमेचो सांबाळ कोण करतलो तें आमी जाणा. तरी पूण आमी विचून काडटा आमी गुन्यांवकारी. पयले सुवातेर देवा लागीं बोगसणें मागूंक जाय आनी आमी जाता तितले प्रयत्न करूंक ह्या वाता सृश्टीन, ह्या प्रिथमेचेर, ह्या पर्यावरणाचेर आमी पाठिंबो दिवंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन अंतरेकता. तर आमकां
तुझे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजवी पोती आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्मूला कर. एप्री तुमेन जल्मल्लो जेजू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळींच भागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून तुझी गौरव सुकेचो मीठ जशे उदक तुज्या दिव्याक बळबेचेचे यंत्रात चलून बळुबेचे तुज्या दिव्याक बळबेचेचे यंत्रात चलून बळुबेचे तुझे बघून मागना जिवीत ना बळचेचू आनी पदवी तुझे बघून मागना जिवीत ना बळचेचू आनी पदवी Gesù puna calzan della ponte della vine catololo rucatalo rigololo turisano catololo rucatalo rigololo turisano तुझे बघून मागना जिवीत ना बळचेचू आनी पदवी तुझे बघून मागना जिवीत ना बळचेचू आनी पदवी Maka tu sauna sai oro
Konia sławik Pana, Jełpoczycu uciekamo, Izraja Cię korpa udo, Jełpoczycu uciekamo, Izraja Cię korpa udo, Tudzie Bogom, Magna Ciebie, na boczycu ani podwi, Tudzie Bogom, Magna Ciebie, na boczycu ani podwi. जेजू आमच्या काळजान आयला, सृश्टीचो आनी आमच्या जिविताचो घडणार, रोसणार, सांबाळणार. आमचे दोळे धांपया आनी गोगेपणान जेजू लागीं उलोवया, दिनवासुया वा कांडुया, कित्याक तो आमचो जेवण जाला, वतनीक पसण जाला. दोर्या वादळ मोड ताचें आयकता. दोंगरावेलीं झाडां देव शिंपता, शेतांतलीं फुलां देव न्हेसयता, वाऱ्यावेल्या सुकण्याक देव पोसता. तो सृश्टीचो मोगी आमच्या हातान घाल्या सोडोवंक आनी वाडोवंक. आमकां ताणें नेमल्यात सृश्टीची राखण करूंक. आमकां कृपा मागुया, जाणवाय मागुया. सृश्टी आमचें घर, तें आमी दोगोवंक, राखूंक आनी सांबाळूंक. उबे रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, एका हुंड्यान आनी एके काळसीन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. प्रितूम, उदक आनी वारो मनशा कुळाक तुज्या उदारपणाचें देणें. ह्या देण्याचो फावो ते परी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारेन वावरूंक तुजी कृपा आनी मनाचो उजवाड दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवी. आमेन. बसात. आयज आमचे मोदें फादर अलेक्स हाजीर आसा. ताणेंच आयज मिसाचें बलिदानाचें येजमानपण चलयलां. फादर अलेक्स चिचोणें इगोर्जेचो पादविकार. फादर, तुका आमी पिलार मायेमोगाचो येवकार दितात, पिलार स्वस्तीच्या नांवान. आनीक तुका आमचे मदें आयलो देखून दिनवासतात. आनी तुज्या गवळीक वावराचेर देवा बापान, पुतान, पवित्र आत्म्यान जायतो आशिर्वाद घालूं आनी मानवत आग्नेलान तुका राखूं आनी सांबाळूं म्हूण आमी मागतात. चड आनी चड देव बरें करूं.
आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. तुमकां सगल्यांक पिलाच्या दोंगरार आनी मानिवत आग्नेलाच्या पांयाशी माये मोगाचो येवकार. तुमी कुशाल आसची आनी तुमकां पाद आग्नेलान जायत्या देण्यांनी बोचे हे आमचे आवडे. कोंकणी बायबल डायरी 2023 वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूचो म्युजियम कॉन्व्हेंटाच्या रुमांत तयार केला. ताची उक्तावणी जाली. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान तो अणभवूंक. आमच्या आत्मीक भावा भयणीच्या एकवटाचो दीस फाल्यां आयतारा दीस सकाळच्या 10:30 वाजता खेरीत मीस भेटयतले त्या एकवटाच्या वांगड्याच्या इतिहासा पासत. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्याचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक जाल्यार फादर जोझफ फेर्नांडीसाक मेळचें आनी तुमचें नांव दिवचें. त्याचपरी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी माये मोगाचो येवकार दिता. फाल्यां नोव्हेंबराची 13 हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 10 वाजता व्हडले सेमिनारीच्या कोपेलांत. ह्या माटवांत 11:30 वरां वाजता तामील भाशेन आनी मलयाळम भाशेन 12:30 वाजता मीस आसतलें. तुमच्या घरान तुमच्या शेजाऱ्या मदें जायतो लोक वावर करता तांकां तुमी कळोवचें. झाडां पाळाचें वखदां आनी वखदाची पानां वयर इस्टॉलांत मेळटात. तुमच्यान ती वचून पळोवंक जाता आनी घेवंक जाता. मान्यवत पाद आग्नेला वरवीं आमकां जायतीं बेसांवां फावो जातात. जायतीं उत्सोऱ्यां मिलाग्र्यो आमचे मदें जातात. तुमीच अणभवल्यात आसतल्यो. तुमच्या जिवितान जायतें बरेंपण तुमकां मेळ्ळां देखून तुमी आयज हांगा हाजीर आसात. जायतीं जाण आपल्या सभेन जालेलीं अजापां आमकां कळयतात. तांतलें एक हें मारिया ए डिसुजा चोपडे थान बरयता. म्हजो घरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमात आसलो. तेन्ना हांवें मान्यवत आग्नेलाक उलो मारलो म्हज्या घरकाराक बरो कर म्हूण. मान्यवत आग्नेलाच्या तंबुशी माती म्हजे लागीं नासली पूण मातयेचो पेपर आसलो. तो हांवें उदकान बुडोवन ताका तें उदक पिवंक दिलें आनी हांवें भावार्थान मागलें. हांव आंगोण परगोट्टली म्हटलें. पाद आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो घरकार बरो जालो. आयज हांव ताका घेवन पिलार आयल्यां. मान्यवत आग्नेलाक दिनवासूक. असलीं अजापां असल्यो मिलाग्र्यो तुमच्याय जिवितांत जावच्यो. आनीक मान्यवत पाद आग्नेलाचें बरेंपण आमी शिपडावचें. तुमी आयज जायतीं जाणां तुमच्यो गरजो घेवन आयल्यात. तुमची पिडा, एकसूरपण, घरांतले कुटुंब, भुरग्याच्या जिविताचे प्रश्न, साबार जिन्सावार तरेची चिंतना कल्पना तुमी घेवन आयल्यात. तुमी ह्या वेळार तुमच्या इश्टां पासत, शेजाऱ्यां पासत, कुटुंबाच्या वांगड्या पासत जांचे लागीं येवंक जायना कांय कारणाक लागून तांणी तुमकां माग म्हूण सांगलां तांचे पासत तुमी मागतात. ही सगळी आमची मागणी आमी मान्यवत पाग्नेलाच्या पांयाशी दवरुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो.
आमचे सवे असो. मान्यवत आग्नेलाक भाग्यवताचो मान मेळोवंक उपकार मेळोवंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसरून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनीक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळसाथान मागता. तशेंच आतां मान्यवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवत आग्नेलाक भाग्यवताचो मान मेळोवंक मागणे. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणात. ओगणीत काकुतीच्या देवा, ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपट पडून पडून तुज्या पांयां सोडशी तुज्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता. व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकार जाल्यार मान्यवत आग्नेलाक मान्यवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. मान फावो. आमचे आमचे पवित्र सभेचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणे उद्देशी उगड परगोटणे उद्देश मागता आमच्या मागता सोम्या जेजूचे नावी. सोम्या जेजूचे नावे. आमेन. आमेन. मान्यवत पाग आग्नेल माग आमचे आमचे पासून. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां मी गायन सोंपल्या उपरांत पिडे वतनाचेर मागणे इगोचेन जातलें. तुमी थंय वचूं येता. Sara sorgar sonsaraja Urdoya Baba Mogacha Asheta Lalium Tuci Porza Altarat Sman Padagnela Ormanshan Kurta Warta Bagoy deva kalsa cita Pausalia tuja burga Dios cari sorga raja